महिला दिसाच न्हय जाल्यार उरिल्ले 364 दिसूय बायलांक तांचे अधिकार मेळोवन दिवपा खातीर वावुरपाचें उतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान शुक्रारा बायलांक दिलें। फाटल्या 2 वर्सांत वेगवेगळ्या मळार बरो वावर केल्ले बायलांक यशोदामिनी पुरस्कार भेटोवपाचो सुवाळो म्हापशां बोडगेश्वर सभाघरांत जालो। ह्या वेळार उलयतना बायलांनी सोशीकपणां दाखोवपाचो सल्लोय पर्रीकारान दिलो। पुलिसांनी रोखडीच कारवाय केल्ली जाल्यार स्कारजेट प्रकरण घातचें नाशिल्लें अशेंय ताणें सांगलें। 3 म्हयन्यांत 52 तक्रारी विजय भंगारच्यांनी हाजेर जाल्यो। हांव म्हणल्यार पयलींच्या सरकाराच्या काळार तक्रारी पुलीस रजिस्टरूच करिनासले। प्रत्येक जण ती फॉरेनर फियोना आनी 2-3 केसी जाल्यो पळय त्यो गाजल्यो कित्याक तर रातचे 2 वरांचेर तरी जर तूं कोणा बरोबर थंय हाजेर गेला जाल्यार ताचेर अत्याचार जावंक शकता हेच्या तरेकूय टॅक्निकली खबर आसूंक जाय। पण गाजलो इतल्याच विशय कारण ती जातकच घटना पुलिशी पोचोवपाचो प्रयत्न केलो। गेले 364 दिसूय महिलांक इक्वल अधिकार आसूंक जाय हाची जाणीव दवरपाची आवश्यकता। पण ही जाणीव आसत ताचेर खूब करवदूंक जाय, घरांतलें वातावरण बिगडावंक जाय अशें न्हय। कांय जाणांक कितें दिसता तूं ते कशेंय कपडे घालप आनी घरांत झगडी मारप म्हणजे आपूण एकदम स्त्री शक्तीची चुणूक दाखयली। अन्याय जाता उबी रावंक जायना पण घरांत घर सांबाळटा आसतना जी सोशिकता तुमी दाखयता ती तशीच दवरून महिलेचो अधिकार पूर्णपणे एस्टॅब्लीश करप हे फुडल्या वर्साचें टार्गेट धरुया। हांव तुमच्या बरोबर आसतलों। बायलांवेले अत्याचार कमी जातले जाल्यार आवयांनी आपल्या भुरग्यांचेर बरे संस्कार करचे असो उलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान शुक्रारा मारलो। गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियानान बायलां दिसा निमतान घडोवन हाडिल्ले कार्यावळीत पर्रीकार उलयतालो। शिक्षणांत बायलां बरीच फुडें सरल्यांत अशी तोखणाय भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान केली। घरान जे पळय वायलन्स जाता तें खंय तरी थारायता आसतना आपूण थापट मारता ते देवीच्या तोंडार मारता हें त्या दादल्याक लक्षांत येवंक जाय। पण ते लक्षांत ताका दादलो दुसरो हाडून दिवंक शकना, तुमीच हाडून दिवंक शकता। बायलांक रेस्पेक्ट दिवपाक म्हाका दिसता आवयनूच शिकोवंक जाय। आमी आवय बापूय म्हणटा, आवय पयली शब्द वापरता। आवय खऱ्या अर्थान वयर हाडटा, बापायचे इन्फ्लुएन्स हे व्हेरी मार्जिनल आसता। ते जेन्ना वयर हाडटा त्या वेळार हें तकलेन वचत धर तूं की तुजी भयण तुजे इक्वल आसा, ती वेगळी न्हय, तिकाय तितलोच अधिकार आसा जितलो तुका अधिकार आसा हे तुम्हीच सांगचे पडटले। Men and women are like two wheels of a carriage. The life of one without the other is incomplete. Neither man nor woman can be true to what they are if either of them leads an isolated life. Public exam खंयचीय घे, SSC घे, 12वी घे, ग्रॅज्युएशन घे, पोस्ट ग्रॅज्युएशन घे, MA, MSc खंयच्याय सब्जेक्टांतले घे, युनिव्हर्सिटी वचप खंयची पब्लीक एक्झाम जी आसता तातूंत 10 नंबर काडले जाल्यार ऑन मेनी ओकेजन ऑल 10 आर गर्ल्स। हरमलच्या प्राप्ती महिला फेडरेशनान महिला दिसा निमतान माउंट कार्मल सभाघरांत खासा कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली। 14 पंगडांनी वेगवेगळ्यो सांस्कृतीक कार्यावळी केल्यो। आदली शिक्षण मंत्री संगीता परब ह्या दबाज्याक मुखेल सोयरी आशिल्ली। नाच, नाटकुली आनी हेर कार्यावळी जाल्यो। मुख्यमंत्री पर्रीकार बसवाल्यांच्यो वेगवेगळ्यो संघटना करून बसवाल्यां मदीं फूट घालपाचो यत्न करता असो आरोप बसवाल्यांच्या संघटनेचो सरचिटणीस सुदीप तामणकारान केला। सरकार पेट्रोला प्रमाण डिझेलाचेरूय वॅट माफ करता आसत जाल्यार बसवाल्यांक तिकीट दरवाड दिवपाची गरज ना अशी तयारी बसवाल्यांनी दाखयल्या। बायलां खातीर बसींनी चड सीट दवरपाच्या निर्णयाक बसवाल्यांनी येवकार दिला। हांव महिलांकूय आव्हान करता आयज ह्या प्रेस कॉन्फरन्सांतसून की तेंच्यांनी हक्कान जो कोण पळय तर दादलो मनीस तर सिटार बसलेलो आसात जाल्यार तेंच्यांनी ताका सांगचें की बाबा हो आमच्या हक्काचें सीट आसा तेन्ना तूं तें उठून दुसरे कडेन बस किंवा तूं सायडीक उबो रावंक शकता। आनी जो कितें पळय तांकां हें लागतलो पळय हेल्प लागतलो तो आमचे कंडक्टर बी पळय ते अवश्य तांकां दितले। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आयचो त्या टायमार विरोधी पक्ष नेतो आसतना आमकां खंय तरी हे सगळे विशय काडटना एप्रिशिएट करताले त्या टायमार आनी अशेंच भ्रश्टाचाराच्या विरोधान झगडपाक जाय म्हणून ही खंय तरी भाशा तेची तोंडान त्या टायमार आसताली। पूण आयज खंय तरी दुर्दैवाची गोश्ट म्हणजे आयज सरकार
खंय तरी अशें ज्यो पळय आनीक संघटना करून किंवा आनीक कशा तरेन एक फूट घालपाचो जो पळय प्रयत्न करता हो खंय तरी प्रवाशांच्या जिवा कडेन खेळपाचो प्रयत्न सरकारान चलयला असो स्पश्टपणान हांगासर आरोप करता. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे हांवें पयलींय सांगलेल्या प्रमाणे आयजूय सांगता की बहुजन समाजा कडेन एकूच पळय हो धंदो पळय उरलेलो आसा सद्या, तो खंय तरी हो सोंपोवपाचो प्रयत्न आयज चल्लेलो आसा. मये पंचायतीन आपयल्ली खासा ग्रामसभा कसलोच निर्णय जायनासतना बरखास्त केली. मये वाठारांतली घरां पंचायतीत नोंद करून तांचेर हावस टॅक्स लावपाचेर चर्चा करूंक ही खासा ग्रामसभा आपयल्ली. पूण हो निर्णय पंचायत मंडळानूच घेवंक जाय, ग्रामसभा घेवपाची गरज नाशिल्ली अशें लोक म्हणटात. ताका लागून निमणें ग्रामसभा बरखास्त केली. मया पंचायतीन स्पेशल ग्रामसभा आपयल्ली. मया परिसरांत जी घरां आसात ही घरां कायदेशीर करपा खातीर तांकां नंबर दिवपा खातीर तेंच्यांनी स्पेशल ग्रामसभा आपयली. पण फाटल्या एक ग्रामसभेन जानेवारीन जी ग्रामसभा जाल्ली ती ग्रामसभेन एक रेजोल्युशन घेतलेलें की मयान जी घरां आसात ती सगळीं रजिस्टर करची म्हणून. आनी ताका लागून आनी ती ग्रामसभेचें रेजोल्युशन जानेवारीन आनी 6 म्हयन्याची हें वचपाक जाय. ताका लागून आयची ग्रामसभा जी आसा ही ग्रामसभा बरखास्त केलेली आसा. आनी आमी पंचायत खरें घर नंबर दिवपाचो विशय जो आसा हो पंचायत बॉडी जो आसा तेंच्यांनी तेंच्या भितर रेजोल्युशन घेवन नंबर दिवपाक जाय. ताका लागून आयची ग्रामसभा जी आसा ही ग्रामसभा आमी ग्रामस्थांनी बरखास्त केली. सभेक खूब लोक येयल्ले. मागीर अचानक लोकांचो काही बोवाळ जालो आनी काय एक विशयाचेर आमी काय चर्चा केली विशयाचेर, पूण ते काय आमी ठोस अशे निर्णय घेवंक शकले ना. तेन्ना सरपंचान ह्याची सभा बरखास्त केली आनी जो विशय आसलो तो आतां आमची पंचायत बॉडीची मिटींग आसतली ते मिटींग आमी तो डिस्कस करतले आनी तेजेर योग्य तो निर्णय आमी घेतले. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.